मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावया. नवें गीत रचून गायात. A21 पान 10, A21 पेज 10. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वागाडात. शेतांचे बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचो देव जिवो देव आनी हो जिवो देव वेगवेगळ्या खुणा वरवीं आपलो मोग आमकां अणभवूंक दिता. तर ह्या खुणा वरवीं देवाचो मोग अणभवूंक खुणा वरवीं देवाक अदीक लागीं आमी सरूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. ही पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सरपत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बाबा मुखार धरुया. आज जी कोण आपलो जोल्म दीस मनयतात, जी कोण आपलें काजराचें वरोस मनयतात, तांकां मागणें धरून देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. मरून गेल्ले आमच्या भावां भयणांक सासणीक विसो पुनर्जिवनपण तांकां फावो जावंक मागुया. पिडेन कश्टावतात, भोकरून कोरोना व्हायरस ही पिडेक बोली पडलेली आसात, तांकां सगळ्यांक मागणें दवरून सगळ्यांक कुडियात्मेची काळजां मनाची भलायकी देवान आमकां सगळ्यांक तांकां आमकां सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया. जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला, जांकां कोणाक आमी मागतल्या म्हूण सांगला, वेगवेगळ्यो गरजो इंतेन्सवां तांचे आसात, हे सगळें मनान धरून हे मिसाचे भेटींतल्यान हे जमात प्रार्थनांतल्यान देवाक आमी उबारुया. देव आमच्या मोगाळ बाबा, तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योंत पावलून गलासियेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप.
बाबा भयणीनो, अब्राहमाक दोग पूत असले म्हूण बरयलेलें आसा. एक चाकोन्नीचो आनी दुसरो स्वाधीन बायलेचो. पूण चाकोन्नीचो तो सोयबाचे चाली प्रमाणे जल्मलो आनी स्वाधीन आसली तिचो एके भासावणी उद्देशी जल्मलो. वोपार घालून एक घडणेची खबर सांगल्या. त्यो बायलो दोन करोराचे रूपकार. एक सिनाय दोंगरावेली, ती गुलामपणाक भुरगीं जल्माक हाडटा, ती हागार. पूण वयर आसा तें जेरुजालेम आपले सोत्तेचें, आमची आवय ती. तर बरयलेलें आसा तें अशें, संतोश बरीत जा वांसते वस्तरे, भुरगें बाळ नासलेले, बालोंतराच्यो दुखी भोगूंक नासलेली, कुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो ताळो उबार. तर सांडलोले बायलेक ओगळी भुरगीं, गो आसलोलेक तिचे परस उणी. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमी चाकोन्नीची भुरगीं न्हय, बोगोर स्वाधीन बायलेची. आमी आमचे सोत्तेचे जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूं तुमचेर घेनाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबाता ताची मोहिमा. म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सुदरेचो चोडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीर नदर मारता. कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास. तुमचे सव्यास. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांची उर पळोवन जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच खोटी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणे बगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो.
दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठोली आनी हिचेर खास्तीचे फॉर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेत हावन सालोमोवाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमोवा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचे फॉर्मोण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या पफमडेनो आयची दोनी वाचपां आमकां उदी करून खुणेंतल्यान वेगवेगळे सायन्स एंड सिंबल्स हातूंतल्यान उदीक आमी देवाक लागीं येवंक, तातूंतल्यान देवाचो मोग आमी अनुभवूंक आमकां आपयता. हातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडोवंक देव आमकां हें आमंत्रण दिता. पयले वाचपान बागयोन पावलो गालासियेकारांक बरयलेले हे चिटीन दोग अस्तुऱ्यांची खबर करता. अब्राहमाच्यो बायलो त्यो हागार आनी सारा, आनी ह्या दोगांय अस्तुरे वरवीं दोग पूत अब्राहमाक फाव जातात. एक जाता हागारा वरवीं जाता, तो गुलामपणांत ती चाको नासतली ह्या कारणान तिका पूत जल्मता. जाल्यार सारा ही आपली नीज बायलेचो पूत, सुटकेचो पूत, स्वतंत्रतायेचो पूत, निजाचो पूत. आनी बाबा म्हणून ह्यो दोनूय अस्तुऱ्यांक हे दोग पूत जल्मतात अब्राहमा वरवीं. तातूंतल्यान बागयोन पावलो गालासियेकारांक बरोवन ह्या दोन करारांचो उगडास करता. आदलो करार, नवो करार. आदलो करार जी पोरजां कश्टावताली, आदल्या करारान जी पोरजां त्रास भोगताली, आदलो करारान जी पोरजां गुलामपणांत आसतली, ताचो रूपकार जावन आसा हो पूत जो हागार हिचे वरवीं अब्राहमाक जल्मलो ताचो. जाल्यार नवो करार, नवी पोरजां, सुटकेची पोरजां, फ्री पीपल. आनी हाका लागून जेजू वरवीं आमकां ही सुटका फावो जाल्या. जेजू वरवीं आमकां ही स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या. जेजू वरवीं आमकां हें नवें जिवीत मेळ्ळां. आनी ह्या वरवीं आमी देवाचे आपुरबायेची पूत आनी धुवो जाल्यात. हे नव्या कराराचो उगडास सारा हे अब्राहमाचे अस्तुरे वरवीं जल्मलेल्या पुता इजाकाची खबर हाचो उगडास करून बागयोन पावलो हे पोरचेक ह्या दोनूय करारांचो उगडास करता. हाच्या शुभ वर्तमानांत, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना लोकांची उरपूंच जेजू सरशें येता तेन्ना जेजू ही पोरजां लोक जेजू ताई खुणा मागता. कित्याक हें सगळें तूं करताय जाल्यार मिलाग्री करताय ते खऱ्यांनीच तूं देवाचो पूत घाय म्हूण आमकां एक कसली तरी खुणा दी. ही पोरजां जेजू ताई खुणा मागता. कित्याक जेजूच्या काळार जायते असले मनीस येताले आनी आपूण देवाचो मनीस, देवा थावन आयलोलो, आपूण प्रवादी अशें म्हणून सांगून एके भाशेन नाम ना जोडून घेताले. ह्या पासत असलेच दुबाव ही पोरजेच्या मनांत आयले देखून ते जेजूक विचार करता, तूं खऱ्यांनीच देवाचो पूत जाल्यार कसली तरी आमकां खुणा दी, कसली तरी खुणा कर. आनी बाबा म्हणून त्या वेळार जेजू तांकां जोनसाचे खुणे विशीं हो संदेश दिता आनी तातूंतल्यान ही पोरचेन मानून घेवंक तांकां उलो करता. जोनसाची खुणा कसली खुणा जाली काय? दोन तरांची खुणा आमकां जोनसाचें जिवीत उगडास करता. पयले सुवातेर जोनसाची खुणा आमकां जिवीत नवसरपाची खुणा, अ कॉल टू रिन्यूवल, कॉल टू कन्वर्शन, जिवीत नवसरपाची खुणा. कित्याक जोनासान निनिवे शारांत वचून पोरजेक संदेश दिलो आनी म्हणलें 40 दीस उरल्यात, तुमचो भस्म जातलो, नाजाल्यार जिवीत बदलात आनी परतून देवार सोशे येयात. आनी जोनसाचो उलो आयकून, संदेश आयकून पोरचेन आपलें जिवीत बदललें, जिविताची नवसरणी केली आनी परतून देवाचें बरेंपण जोडूंक पावली. दुसरे सुवातेर जोनासाची खुणा आमकां पुनर्जीवनपणाची खुणा हाचो उगडास करता. कित्याक जोनस मासळीच्या पोटांत 3 दीस उरलो आनी तिसऱ्या दिसा उंकून तो दर्याचे नदीचे देगेर पावलो. उंकून ताका भायर उडयलो आनी नवें जिवीत ताका दिलें. जेजू कश्टावलो, मेलो आनी पुनर्जीवन जातलो
आनी ह्याच पुनर्जीवन तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन आमकांय बी ह्याच पुनर्जीवनपणाची खात्री पुनर्जीवनपणाचो बरवासो जेजू आमकां दिता आनी देखून जोनास वर्तता आमकां पुनर्जीवनपणाची खुणा म्हणटकीर आमचो देव जिवो देव आनी जिवो देव आसून पासून वेगवेगळ्या खुणा वरवीं तो आमकां आपलो मोग चाकोवंक दिता मनशा वरवीं घोडिता वरवीं सृश्टी वरवीं सोयंबा वरवीं तो आपलो मोग आमकां चाकोवंक दिता आनी आमकां उदीक आपणा लागीं हाडटा आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना सदांच देवाचो मोग अनुभवया सदांच देवाचो मोग चाकुया जिविताची नवसरणी करुया आमी सुटकेची मनशां कश्टावता तसली गुलामपणांतली न्हय हें सोत आमच्या काळजा मनान बाळगुया आनी सदांच देवाक उपकारी रावन देवाचें नांव सदांच वाकाणटली मनशां देवाचें नांव सदांच परकडटली मनशां आमकां कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. देणी आमची बेडोनेच्या वेळार आमी गायन गावुया. C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा आमची काळजां तातूंत घालता आमची मनां तूं कोरपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोमा उडो आल्तार हाडटा ताका चोरोस समोर बिदा आमचे सुखदूत सोरबेडोयता बांदून घे म्हूण विरोध करता. म्हज्या भावंडीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवीदार देवा बाबाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेन आमच्या अनाग्या पवित्र सभेच्या बाबाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बाबा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गेच्या आनंदाक पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावळतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा थीर बरवशान ताचे मैमेवंत येड्यांक कोत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गेंत तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंच सर्गेंत तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तिका नव्याने देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांची भोगसणे मेळचे तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut purgotia, Jesu melo, Jesu ci vonzala, Jesu novian yetolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सटवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन नेमिसा बेडीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. पवमडेनो ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन ताची उपोट बेसांवा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान हे मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सवेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुबाकी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांचीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें मोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एक कोट्टां. तुजे सुशिलो कोर्सरू म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. देव जाता मनशाचे काण. D7 पान 50, D7 पेज 50. देव जाता मनशाचे काण, लिपलोलो उड्या रुबान, ताणे वाडले बुकेल्या, पिवून दिले दानेल्यान, ताचो मायमोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मायमोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मायमोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मायमोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मायमोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मायमोग न्हिदमेन नाशिल्लो, ताचो मोग न्हिदमेन नाशिल्लो. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक संपूर्णतायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पत्वीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे बरी राव तूं सोम्या. E1 पान 70 आनी 100, E1 पेज 76. सोम्या गो तूं गोवा मोदलो, स्वर्गार उडो बापान दिलो, ओस्कोदांक तूं गोठाय दिलो, किळेसांक तूं वोता पेलो, आमची बरी राव तूं सोम्या. आमची बरी राव